देवाचे उतर ह्या नियाल मालांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो युवकार. फेलेस्टायन 4 भागांनी वाटलोले आसा. दर एक भागाक एक राजा. हेरोड अंटिपास, जाका हेरोड असो पवित्र पुस्तकान उद्गारला, तो गालिल्याचो राजा आसलोलो. ताचो भाव ट्राकोनिटिस आनी इदुमिया ह्या प्रांतांचो राजा आसलो. ताची बायल हेरोडियस ताका सोडून हेरोड अंतियोपास हाचे सांगाता जियेताली. जेन्ना जुआंव बाप्तिस्तान तांची पातकां तांच्या तोंडार मारली, तेन्ना हेरोडियासान आपणाचे पातक सोडून दिवचे बदला जुआंव बाप्तिस्ताक नाटक करपाची एक येवजण आंखली. अशेंच कितें तरी धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू सवें केलें. आपणाचे हेरोडियासाचे आनी सगल्या घरांचे सांगणें आयकून हेरोडान जुआंवांक धरून बोन कोणींत घातलो. जरी हेरोड जुआंव बाप्तिस्त एक धर्मंत मनीस म्हूण जाणा आसलो, तरी बायलेचे आनी सांगात्यांच्या दबावाक लागून ताणें जुआंवाचे शीस मारूंक सांगलें. जेन्ना आनी दुसऱ्याच्या दबावांत कसलेंय काम करतात, तेन्ना आमीच कोण तें दाखोवन दितात. हेरोड हो रोमी सत्यकाला राजा आसलो. अशें आसतना तो खंयचे राज आपले धुवेक दिवपाचो? अर्दें राज दिवपाचें उतर दिवप म्हटल्यार धुवेन कितेंय मागल्यार तो तिका दिवपाक तयार आसलोलो. जर ताणें आपले धुवेन आवयचे सांगणे प्रमाणे केल्ली मागणी नाकारलोली, जाल्यार ताका सगल्या फुडल्यांत व्हड लॉस जावपाची. उतराक पदवी आसा. हें उतर तुका एक व्हड पातकान घालूंक शकता. देखून तुजें उतर चोत्रायन वापूर. जें कितें खरें आनी बरें तें संवसाराक पटना, पूण आमी सदांच जेजू खातीर स्वताची गोवाय जावंक जाय. आयज दर एकलो स्वता खातीर जियेता. अशें करतना आमी जेजूक वा देवाक आमचे भितरलो, आमच्या कुटुंबांतलो आनी आमच्या समाजांतलो काडून कुशीक दवरतात. आमकां सुटका मेळटली जाल्यार आमी सत मानून घेवन त्या प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय. मागुया. मोगाला जेजू, जुआंव बाप्तिस्ताची देख घेवन आमी आमचो प्रवादीक ताळो उखलून वायटाचेर निशेध मारूंक आनी बरें आसा तें परगटूंक तूंच आमकां फावो तें काळजीदारपण दी. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियालें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.